सध्या गोंयाक जे चल्लां आनी जी लँड कन्वर्ट करपाक मागतात तातूंत एकूय हॉटेल रिसॉर्ट ना. पूण जितलें लँड कन्वर्शन जाता ते सगळें टुरिजमा खातीर आसा. हाऊसिंग प्रोजेक्ट बांदतात फॉर टुरिजम. आमचे गोंयकार भाव शेक घालून रावतात, ल्हान गेस्ट हाऊस चलयतात, ल्हान हॉटेल चलयतात, त्या सगळ्यांक कुशीक मारून धंदो कितें? दीज आर बिल्ट एज हॉलिडे होम्स. हॉलिडे होम्स म्हळ्यार केन्ना तरी एक 8 दिसां खातीर 15 दिसां खातीर वर्सांतल्यान एक फावट 2 फावट येवप आनी थंय रावप आनी उरिल्लो टायम एअरबीएनबी सारखे जे ऑनलायन बुकींग आसा ते बुकींग भायले भायर करून भायले भायर ते टुरिस्टांक दिवप आनी टुरिस्टांनी थंय येवन रावप. आमच्या गोंयकार भावांचे जे टुरिस्ट प्रोजेक्ट आसात थंय वचप ना. जमता जाल्यार मुंबयच्या आनी त्या वडच्यातल्यान खंयची येतना गाडये भितर बसून सगळे मांस भाजी सगळी कडधान्य कड्डण सगळी घालून हाडप. थंय भितर तुगेलो फ्लॅट आसता, तातूंत भितर गॅस आसता, त्या गॅसाचेर सगळी शिजोवप. भायर पसरगाराक पसून गिरायक ना. आमकां कुस्कुटाचोय फायदो ना. ते टुरिस्ट येतात ते. कोविडाच्या वेळार हांवें स्टार्ट केल्लें की गोंयांक असले तरेचे इल्लिगल टुरिजम चल्लां म्हणून आनी ते दाखोवन दिल्लें. ते दाखोवन दितकर टुरिजम डिपार्टमेंटान टुरिजम साल्वार करपा खातीर एक रिपोर्ट तयार केलो एक एजन्सी मार्फत आनी त्या एजन्सी मार्फत रिपोर्ट तयार केलो. तो रिपोर्ट कितें सांगतालो जाणा भावानो आनी भयणानो? गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल फिगर आशिल्लें 65 लाख टुरिस्ट कम टू गोवा एवरी इयर. त्या प्रोजेक्ट त्या रिपोर्टान सिद्ध करून दाखयलें गोंयाक 65 लाख न्हय 1.5 कोटी टुरिस्ट येतात. उरिल्ले जे आसात 50 + 35 85 lakhs आर अनरजिस्टर्ड टुरिस्ट म्हणजे इल्लिगल टुरिस्ट म्हणजे इल्लिगल टुरिजम. आणि त्याच बरोबर ताणें एक हे केलें. तातूंत भितर तांणी दाखयलें कितलीं हॉटेलां रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड 5 स्टारां भितर 2 स्टारां भितर आनी कित्या भितर खूब कमी आशिल्ली. आनी तातूंत भितर ताणें आनी 2 गजाली दाखयल्यो जातूंत भितर टुरिस्ट येवन रावतात. ते म्हणजे विलास. त्या विलांतले 98% विलास आर अनरजिस्टर्ड इल्लिगल. आणि अपार्टमेंट्स जी हांव तुमकां सांगता हॉलिडे होम्स म्हणून सगळे फ्लॅट घेतात ते 100% आर अनरजिस्टर्ड. आता सरकारान तांचे रजिस्ट्रेशन म्हणून स्टार्ट केला. कितें तरी 2-3 हजार रुपये भरपाचे आनी होमस्टे म्हणून रजिस्टर करपाचे. ते होमस्टे म्हणून रजिस्टर केले काम सोंपलें. तो तुम्ही गॅस घेता डोमेस्टिक, लाईट घेता डोमेस्टिक, उदक घेता डोमेस्टिक. आणि आमचे गोंयकार भाव हॉटेल घालून बसतात ताका मात सगळ्यांक कमर्शियल गॅस. आता हॉटेल बसून बंद जाली, वॉर जाला म्हणून थंय गॅस मेळना. कमर्शियल गॅस बंद केलो. कमर्शियल गॅस बंद केलो. ह्या अपार्टमेंटातलो हॉलिडे होम्सातलो केलो ना. कित्याक? दॅट इज डोमेस्टिक. तो टुरिस्ट येत आसा, त्या हॉटेलांनी रावत आसा. ते लोक भायले, ते भायले लोक येवन हांगा फ्लॅट घेतात. ते फ्लॅट घेवन आपलो पयसो घेवन प्रॉफिट घेवन भायर वतात. आनी हांगच्यान ते कितें येतात तेय बी सगळी गिरायक हांगा गोंयकारांक घालनात. सगळी गाडी हे भरून हाडटात आनी वतात करपाक. हो धंदो चल्ला. आनी ह्या धंद्या खातीर हे जमनीचे अशे तरेन विकप चल्ला आनी प्रायस खंयच्या खंय पावयल्यात. भावानो आनी भयणानो, वतना एकूच गजाल सांगता आनी सोंपयता. प्रत्येक मनशाक 2 आवय असतात. प्रत्येक मनशाक संवसारांतल्या 2 आवय असतात. एक म्हाका तुका जल्म दिवपी आवय, माय बायोलॉजिकल मदर. आणि दुसरी जाका आमी म्हणटात मदर अर्थ, मातृभूमी, आवय भूमी. ती आमची आवय. म्हज्या आनी तुज्या मायक आनी पायक पावणेर कोणें काडलो जाल्यार आमी वोगी रावतले. ताका विकून दिलो जाल्यार वोगी रावतले. तांचे कुडके करपाक स्टार्ट केली जाल्यार वोगी रावतले. मागीर आमच्या आवय भुंयचे कुडके करून विकपाक सोदतात जाल्यार आमी कशे वोगी रावपाक शकतात? रावतले आमी वोगी? मोठ्यान सांगात. आनी सांगतना हे सांगात
आणि तितल्याचेर हांव सोंपता. हांव स्लोगन दिता पयलो, आनीक सोंसून येजो तुमी स्लोगन दिवपाचो. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. आणि मोठ्यान जाय, इनफ इज इनफ. जय संविधान, जय गोंय, जय हिंद.